हास्यमय चलनचित्र अंत थोडी सामाजिक मौल्य आमकां मेळटात. त्या फिल्ड ते मोर नाडटाना हांवें चिंतलें खर्च तितलो उणो न्हय म्हणल्यार म्हाका भोगता. थोडी पदां रिगोनची ती एक स्किलफुली गायला तितली चुलावेची गजाल न्हय. आनी तूं एक फायटींग जाता पूण दुसऱ्याच तरेन ताणें इल्लें मेकअप केल्लें जाल्यार सभार लोकांनी त्या मुवीक वचूंक जाय. तुज्या नांवा प्रकार यू आर अ मॅग्नेट. मोगाच्यानो हांव फादर आयबन मारतां. तुमकां सर्वांकी म्हजे प्रणाम. फोंडाचो मिस्टर हें एक कोंकणी चलनचित्र पळोवंक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो. भारी बरें मनोरंजनाचें अपुर्बायेचें चलनचित्र हें. आनी त्या देखून हे मुवी काडिल्ल्या रायन मॅग्नेटो आनी तशेंच सगळ्या ताच्या टिमाक सगळ्या कलाकारांक हांव अभिनंदन पाठयतां. ह्या मुवी विशयंत इल्लेशें विश्लेशण करचें जाल्यार एक कोंकणी भाशेंत काडिल्ली मुवी, आमच्याच भाशेची मुवी आनी त्या देखून व्हडा अभिमानाचें. आनी ही एक कॉमेडी हास्यमय चलनचित्र. ह्या पिक्चराचें मुख्य कथावस्तू कितें गे म्हळ्यार एका फोंडाच्या बोवारी हें एक पिक्चर काडलां. तितलें मात्र न्हय, अंत थोडी सामाजीक मौल्य आमकां मेळटात. एका फिरगजेंत एका समाजांत कितें जाता, वाड्यांत घरांत कितें जाता, लोकांच्या काळजांत मनांत कितें जाता तें दाखयलां. इल्लें सस्पेन्सी आसा, इल्लेशें फ्लॅशबॅक आसा आनी इल्लेशें डिटेक्टीव लायनरी ते मुवी वेता. सांगातास सगळ्यांच्या सड्ड रितीन आध्यात्मीक एक शिगूण थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. तें जावन आसा बोगसाणें. मनीस ह्या संस्कृतीच्या कुशलायेंत इल्ली पात्रां करता वय, पूण देव ताका खंडीत बोगसाणें दिता. मस्त सुबीत दृश्यां ह्या चलनचित्रांत आमकां पळोवंक मेळटात. सकट सांगचें न्हय जाल्यार एक 2-3 हांव सांगूंक अपेक्षितां. पयल्या सुवातेर त्या फिल्गजेंत ते मोर नाडटाना हांवें चिंतलें तें निज एक मोर न्हू आनी व्हिडिओन कॅप्चर केल्लें म्हणून हांवें चिंतलें. पूण उपरांत म्हाका कळ्ळें तें खाली शुटिंगा खातीर केल्लें, तें निज मोर न्हय म्हणून. तें भारी नॅचरल जालां आनी त्या ड्रोन कॅमेरान तें काडलां. देखून भारी एका परबाय. सांगात आसता आनी एक म्हाका पसंद जाल्लें सीन तें किडनॅप आनी ताचे उपरांत जावची ती अवस्था, तेचें कॉमेडी, तें दृश्य स्पेशली किडनॅप करतना तें रियल टायमार जाल्लें, तें इतलें टायमींग इतलें सेट जालां गी भारी का पळय. काळोखांत सडावत रातीं सडावत सकड न्हय जाल्यार सडावत थोडी दृश्यां सिमेस्त्रींत रातीं काडलीं. रातीं काडटा आसतना इल्लेशें ब्लर जावचें, डल जावचें दिसून येता. पूण ह्या पिक्चरांत तशें ना. बरें लेन्स उपयोग केल्ले बरी म्हाका दिसता. लायट सेन्सिटिविटी कॅमेरा आसले बरें म्हाका दिसता. आनी त्या देखून तांचे ड्रोन कॅमेरा जावं दी, तांचे कंप्युटर टेक्नॉलॉजी ग्राफिक्स जावं दीत, नाजाल्यार सांगत आसता तांचे लायट सेन्सिटिविटी ते लेन्स कॅमेरा जेमरा जावं दी, हें म्हाका पळयत आसतना खर्च तितलो उणो न्हय म्हणल्यार म्हाका भोगता. आनी ते मुवी काडिल्ल्या फोटोग्राफराकी त्या व्हिडिओग्राफराकी हांव शाबासकी पाठयतां. सांगत आस त्या पदांत विविध तरांचें मनोरंजन म्हाका मेळटा. पदां एक 3-4 ल्हान पदां आसात. त्या एका कथा वस्तूंत एका फोंडाच्या बोवारी बांदिल्लें तितले कश्टांचे एक सन्निवेश आनी त्या सन्निवेशा मदें थोडी पदां रिगोनची ती एक स्किलफुली गायला. तितली चुलावेची गजाल न्हय. खंयच्या जाग्यार खंयचे पद आनी कशें घालां तें भारी एका परबॅन जालां. म्हजी शाबासकी हांव पाठयतां प्रत्येक तरान एक्टर्सांक. बऱ्या रितीन ताणें एक्टर्स केले. ताणें कितले एक्टर्स ताणें घाल्यात. जांपरो फिरगजेचो विगार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गुरकार आनी फिरगज मंडळी, सांगत आसता चामादोर, बोटलेर, तो मोर्न, तो मेल्लो मनीस, ताचे कुटुंबाचे, ते समाजाचे उरले घरचे लोक, कितले लोक आनी कितलें बरें एक्टींग. तांचे फेशियल एक्सप्रेशन इतलें बरें जालां की बारीक नॅचरल. कॉमेडियन्स तांचे कॉमेडी बऱ्या रितीन केलां आनी कोणे बरें सिरियस एक्टींग आसा तांचें सिरियस एक्टींग बऱ्या रितीन जालां. आनी त्या पिंतुरांत हाका आनी ताका एकल्याक 2 जाणांक मात्र चड म्हत्व न्हय,
सगळे एक्टर्सांक एक महत्व मेळिल्ले बरें दिसता. त्या देखून हिरो कोण म्हण विचारल्यार हो हिरो तो हिरो म्हणूंक जायना. ऑलमोस्ट सगळ्यांनी तांचे पात्र बरें केलां. सगळे रियल हिरोज म्हणल्यार बरी ताणें त्या पिंतुरांत दाखयला. डायलॉगा विशीं उलोवचें जाल्यार व्हडली लांब ते ग्लोरिफिकेशन डायलॉग्स ना जाल्यार सारखे मोठवी कॉमेडीन बरयले डायलॉग्स अर्थाभरीत डायलॉग्स तो आसात. म्हाका थोडी पसंत जाले डायलॉग्स खंयचे म्हळ्यार अडेगो पुल्लू तुजी ती बंगाराची चेन ऐकून हांवें कांय सोरो बियर पियेचे म्हणना म्हजे कडेन जायते पयशे आसात. ताणें तें म्हणली रीत बरी जाल्या. आनी थोडे भाद्रपाच्या डायलॉग पळय त्या सिमेस्ट्रीची पवित्रताय तुम्ही सांबाळी जायत वेताना ते म्हणलें. मागीर आनी एक डायलॉग अध्यात्मीक कुमसार जावं कांय भिये नाकात पाद्राबू कुमसार असो गुट कांय भायर घालना. मागीर आनी एक काले रे तुज्या आंगार भितर वचून पळय सिस्टर पुरा कळटा ते डायलॉग. आनी एक मुख्य डायलॉग अडेगो तो आमच्या फ्रिगेचो फोंड वस्ती लागू. आनी एक बारीक पिशे जालो म्हाका डायलॉग कसो म्हळ्यार आजकाल ह्या संवसारांत जियेतना सुख ना मरतना सुख ना म्हणल्यार बरी जाला. हे पुरे डायलॉग्स टायम्ड डायलॉग्स ल्हान डायलॉग्स मस्त कॉमेडीन बरयले तातूंत आसात. असल्या डायलॉग्सांत म्हाका पसंत जाल्लो डायलॉग कोण आसो तो मेल्लो मनीस पळय ताचो डायलॉग. कित्याक म्हळ्यार विदाउट एनी डायलॉग ही हॅज स्पोकन 100 वर्ड्स. त्या मेल्ल्या मनशाक ऑफकोर्स फ्लॅशबॅकांत तो जीव आसल्यार रिले उलोवंक आसले पूण तो मेल्या उपरांत ताका कांयच उलोवंक ना. पूण ताच्या मौनपणांत ताणें एक व्हडलो संदेश दिला. मस्त उलयल्या बरी उतरां उलयल्या बरी आमकां भोगल्यांत. सकट पिक्चरांनी फायटींग आसा वय आनी तो एक फायटींग आसा पण दुसऱ्याच तरेन कोयती तलवारे बॉम्ब बंदूक गाणून एकामेकांत आंबाडे आनी शिरा एकामेका उडोवन ते कॉमेडी फायटींग तातूं बरें केलें दाखयलां. कॉस्ट्युम्सा विशीं सांगचें जाल्यार एक सन्निवेशांत तांकां जाय जाल्ले कॉस्ट्युम्स तांणी वापरला. आतां पाद्रबाचो रोग जावं दी या चामादोळीची मुस्तायकी जावं दी आनी तशेंच बटलेरी मुस्तायकी ते मोन व्हरून गायिल्ले ते लोक कॉस्ट्युम्स सारकें जालां. प्रत्येक तरान ते मुवी आगे जाता आसतना ते गोलमाल मुवींत काडले बरी तांचे एक कडेक एक क्लायमॅक्स जाता कलें कॉस्ट्युम्स घालून ते एक बारीक आपुरबाय दिसता बारीक सुबीर दिसता. एक कितें बरें करीत म्हणलें जाल्यार त्या अरविंद बोळाराक आनी तशेंच त्या मेल्ल्या मनशाक ताणें मेकअप केला तोंडार मेकअप केला. उरलेच्या तोंडार तितलें मेकअप दिसना. तशें जाल्ल्यान ताणें मेकअप घाल्लें जाल्यार इल्लें बरें आसता म्हणचे म्हजे पर्सनल अभिप्राय. पण जराल मुवी एकदम बरें. पळय आमच्या मंगळूर क्षेत्रांत उडपी क्षेत्रांत आजकाल कोंकणी पिक्चरां येवन आसात बारीक बरी गजाल. पूण हे एक फाणोसो मिस्टर बारीक आपुरबायचे लेटेस्ट मुवी आमकां मेळ्ळा आनी मस्त लोकांक मनोरंजन केलां. त्या देखून सवार लोकांनी त्या मुवीक वचूंक जाय तांकां प्रोत्साहन दी जाय म्हणलें एक म्हजी अभिप्राय. तितल्या सुलावायेन मुवी काडून आनी तो मस्त वावंट आसा मस्त काम केलां आनी तांच्या कामाक हांव शाबासकी पाठयतां. म्हणजे निमाणे उतार हांवें निर्देशीत केल्ल्या रायन मॅग्नेटो ताका म्हणचें तुज्या नांवा प्रकार यू आर अ मॅग्नेट. एका मॅग्नेट बरी ते इतलें बरें एक पिंतूर काडन तुवें मस्त मनशांची काळजां मस्त मनशांची मनां तुवें आकर्शीत केल्याय. तुजे तावन तुज्या टिमा तावन आनी असली बरी पिंतूर आमकां मेळून दीत ती यशस्वी जावन दीत. कशें आतांचें हें मुवी यशस्वी जाता की मुखलें सर तुजी चलनचित्रां यशस्वी जावन दीत आनी बरी वांजेलाची अध्यात्मीक आनी सामाजीक मौल्यां तातूंत आमकां मेळून दीत म्हणून तुज्या देवाचे आशिर्वाद मागता. देव बरें.